देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा, तो वाखाणणीचो देव. आमच्या तोंडान सदांच तेका वाखाणणी जाय. तो महिमेचो देव. आमच्या तोंडांसून सदांच तेका महिमेची उतरां जाय. आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणुया, तेजी स्तुती करया, कित्याक तो बरो. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक दिनवासूया, कित्याक परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान. ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूंक, ताची स्तुती करूंक, ताची उतरां आयकूंक, ताचें हाजीरपण हर एका दिसा अनुभव. ताणें आमकां परतून एकठांय केल्यान. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो देव कितलो बरो आसा, कितलो बरो आसा, आनी बरें तेंच तो आमच्या जिवितान करता. हें सदांच मतीन दवरात. कित्याक तो विश्वासी देव, तो प्रामाणीक देव. ताणें केलेलो करार सासणाच्या सासणांक धकता. ताणें अब्रामाक प्रॉमीस केला, अब्रामाशी करार केला, आनी आमी अब्रामाची संसद देखून तो करार आयज देखून आमच्या सांगाता आसा. ते देवाक ह्या वेळार दिनवासूया, ताची स्तुती करुया. अन्य भाशेन ह्या वेळार देवाक वाखाणुया. उब्रो सेखेन तारामा ह्यारा बाजेखे लेग्रबो जेखे त्रमासो रहीना मारा हात त्रमासो को रहीना मा ओबो रे हेरे बेशबा रहीना मारा हात तारामा शेकेत्र लांदे. हालेलुया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, इसायास प्रवादी आपल्या पुस्तकान बरोवन दवरता 55 आनी 11वी ओळ. आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 11. तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर म्हजी खुशी पाळ्ळ्या बगर, आनी हांवें करूंक फरमायला ते शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, इसायास प्रवादी देवाचे उतर कितें सांगूंक सोदता की देवाच्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर देवाची खुशी पाळूंक, आनी देवान जें फरमायलां तें पुऱ्या जाल्या बगर तें निर्फळ जावन परतून येयना. कित्याक देवाची उतरां ही सामर्थ्यशाली. आयज ती तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जिवी आसान, आनी ती पुरी जातात. मोगाच्या भाव भयणांनो, ती पुरी जातात. कित्याक ती देवाच्या तोंडांतली उतरां आसान. ती केन्ना निर्फळ जायनान, ती केन्नाच काम करूची थांबनान. ती सदांच आमच्या जिवितान काम करतात. ती देवाची खुशी पाळतात. आनी देवाची खुशी तूं जावन आसा, हांव जावन आसा, आनी ती उतरां पुरी जातात. आनी ती उतरां पुरी आमच्याय जिवितान जातात. ज्या वेळार ती उतरां आमी आयकता, स्विकारता आनी ती फॉलो करता, त्या वेळार ती उतरां आमच्या जिवितान पुरी जाता. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवासूया, तेच्या हाजीरपणान येवया. केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. ऊकाओ की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए. ऊकाओ की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे
shandala bakiara mandala yara baze. Holy, holy Lord Jesus. हांव तुका वाखाणटा दिन वाजता हर एका तुज्या उतरा पासून. केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. लेवा शांदले बेसामारा हांदेला डाबाजे, लेबो शांदला मसेरिया मंदे, लोमा शे मारे दिरा बाजे, लेबो रसे गोमा, लेहाबा शांदले मारा दे, लेगो बारा sende nama shande, le mashira mandela mase, le homa shande barahinda, le borre hende mase, le homa shara mase re, emo shara mase be, le horandara base mashare, le borre. तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु. तेरी उपस्थिति में प्रभु, तेरी उपस्थिति में प्रभु. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक अर्घ, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. आमी सदांच देवाक पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी सदांच देवाक पळोवंक जाय. पूण पळयताले हांव कशी, हो एक प्रश्न जावन आसा. आमेन. पण जायतीं जाणां देवाक पळोवच्या साठी कितें ना कितें वस्तू मुखार दवरतात. ओके. जायतीं जाणां देवाक पळोवच्या पासत कितें तरी एक वस्तू तेंच्या नजरेस मुखार जाय, आनी तो देव खऱ्या भाशेन म्हणून ती तेका पळयतात. थोडीं जाणां म्हणटात आमी उगडासाक करता. ओके. उगडासाक. थोडीं जाणां म्हणटात आमचो भावार्थ आसा तेचेर. ओके. बरी वस्त आसा भावार्थ. पूण जर आमी डीपली जर पळोवंक गेल्या, जर तुमच्या शब्दान जर तुमी म्हणटात आमी उगडासाक करता, आमी भावार्थ आसा, तर हे दोनूय वस्तू बऱ्यो आसात. तुमचो भावार्थूय आसा आनी तुमी उगडासाकूय करतात. पूण प्रॉब्लम कितें आसा, जेचेर तुमी भावार्थ दवरतात, जेचेर तुमी उगडासाक तुमी करतात, तो खरोच देव आसा वा ना? प्रेज द लॉर्ड. तो तुमी जेका बसतात तो खरोच देव आसा वा ना? प्रेज
प्रेज द लॉर्ड. पळय एका शब्दान आमी म्हणटा आमचो देव जिवो आसा. एका वस्तून आमी त्या जिव्या देवाक एका डेट वस्तून, एका मेलेल्या वस्तून आमी पुजता आनी पुजता. आमेन. कन्फ्यूज जावंक जाता. पळय तुमीच म्हणटात आमचो देव जिवो आसा आनी जिवो देव मेलेल्या वस्तून रावना. जर तूं तुज्या जिबेन जर कबूल करताय तुजो जर जिवो देव आसा जाल्यार तो मेलेल्या वस्तून रावचो ना. मागीर आतां आमी भसता आनी आतां आमी पुजता त्यो डेट वस्तू आसात. बायबल क्लियर म्हणटा जेजू ख्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. ज्या वेळार आमी सत मानता म्हणटा, आय बिलीव म्हणटा, जो कॅथलीक फेथ जो आमचे भितर आसा तो आमी जर पाळता जाल्यार तर तें डिक्लेरेशन करेक्ट जावन आसा. सत मानता करेक्ट जावन आसा. कित्याक आयज जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारान ना, पूण तो सरकार आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय ज्या वेळार आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आसा. भावार्थ म्हटल्यार कितें? वॉट इज द फेथ? फेथ म्हटल्यार कितें? फेथ ह्यो जिवो आसा. बायबल म्हणटा हेब्रेव चॅप्टर 11 अब्राम भावार्थाचो बापूय आसलो. मागीर भावार्थ ह्यो जिवो आसा वा डेट आसा? अब्रामान भावा डेट वस्तूचेर लायल्या वा जिव्या वस्तूचेर लायल्या. आमेन. हें खूब म्हत्वाचें आसा. कित्याक जायते पावटी आमी कन्फ्यूज जाता आमच्या लायफान. कन्फ्यूज लागता. ना, कन्फ्यूज कित्याक जावंक जाय? क्लियर वस्तू सांगता. म्हजे भाशेन हांव जर विचार करता जाल्यार हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदता पवित्र आत्म्याच्या नांवान. आमचो देव जिवो आसा काय मेला? तर तुमी म्हणटले ब्रदर असो कित्याक म्हणटाय आमचो देव जिवो आसा वा मेला? आमचो देव जिवो आसा. येस, म्हाकाय जाणा, तुमकांय जाणा आमचो देव जिवो आसा. आतां प्रश्न पडलो दुसरो, जर जिवो देव आमचो आसा तर तो मेलेल्या वस्तून रावता कितें? तर तुमी म्हणटलेत ना. मागीर आमी मेलेल्या वस्तूक देव कित्याक मानता? प्रेज द लॉर्ड. आमी मेलेल्या वस्तूची भक्ती कित्याक करता? आमी जी वस्त नाश जाता त्या वस्तूक आमी कित्याक पुजता? उगडासाक म्हणटात. ओके, उगडासा. मागीर इतली आमी कमजोर मनशां आसाव कितें? इतली आमी एक पॅरलायसीस जाल्लेली मनशां आसाव कितें? एका जिव्या देवाचो उगडास येवच्या पासत आमकां मेलेल्या खंयच्या वस्तूचो आदार घेवचो लागता. आमेन. पळयात उगडास जर तुमकां देवाचो जावो तर सगळ्यान बरो उगडास तुजे बगरो आनी कोण ना. आमेन. तूं जावन आसाय देवाचो खरो उगडास. आमेन. ज्या वेळार तूं सकाळी उठ्ठाय तूं आसाय देवाचो खरो उगडास. ज्या वेळार तूं दनपारां चलताय तूं आसाय देवाचो खरो उगडास. ज्या वेळार रातचो तूं न्हिदताय त्या वेळार तूं जावन आसाय देवाचो खरो उगडास. आमेन. आनी उगडास कसलो जावो तुमकां? आमी म्हणटा आमी उगडासाक करता. ओके, आमी उगडासाक करता. पळयात बायबल म्हणटा फसो नाका. बायबल म्हणटा फसो नाका. जेजू ख्रिस्तान पासून मॅथ्यू चॅप्टर 24 म्हणटा शेवटच्या दिसांनी अशें घडटलें जायतीं जाणां फसली वयतली. आमेन. जायतीं जाणां फसली वयतली. कशी फसतली? हालेलुया. कशी फसतली? उतरा वरवीं जायतीं जाणां. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 23-24 क्लियर म्हणटा जेजू ख्रिस्त कशें म्हणटा. कोणूय जर तुमकां सांगतलो जेजू ख्रिस्त हांगा आसा वा जेजू ख्रिस्त थंय आसा, तुमी विश्वास ठेयनाकात. कित्याक जिवो जेजू ख्रिस्त देवाच्या उतरान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बायबल कितें म्हणटा. जेजू क्रिस्तान अशें म्हणूंक ना सर्ग आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी ह्यो वस्तू, म्हजे हे रूपकार आसलेले वस्तू, म्हजे ह्यो रूपकार आसलेले पिक्चर तशेंच रावतले. ना, जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें? सर्ग आनी पृथ्वी नाश जातली पूण म्हजी ही उतरां केन्नाच नाश जावची ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त उलयला हे उतरा वरवीं. कित्याक उतरा वरवीं सांगता? कित्याक उतरां ही जिवी आसा. जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा प्रकाशनीच्या पुस्तकान रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8 हांव अल्फा आसा आनी हांव ओमेगा आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कितें जावन आसा? हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा.
हांव सुरवात आनी हांव शेवट. सो देवाची उतरां आमचो सुरवात आसा आनी देवाची उतरां आमची शेवट आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजवून घेयात, देवाच्या उतरांत ताकद आसा न्हू, मनशांच्या घडणेच्या वस्तून ताकद आसा. आमेन. ज्यो मनशांनी घडयल्यात त्यो वस्तू फुटतात, ज्यो मनशान घडयल्यात त्यो वस्तू नश्ट जातात, ज्यो मनशांनी रचल्यात त्यो वस्तू नाश जातात. पूण देवाची उतरां सदां काळ तशींच आसा. आमेन. ही उतरां आज पासून नात, पूण ज्या वेळार जेनेसिस उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देवान म्हटलें थंयथान आज पासून ते उतर चालूच आसा. आमेन. आनी ह्या पृथ्वेचेर देवाच्या उतराचो अधिकार आसा. जो कोण देवाच्या उतराक सजमता तो पृथ्वेचेर अधिकार चलयता. जो पृथ्वेचेर अधिकार चलयता ते संवसारान सगळ्या मनशांचेर अधिकार चलयता. जो सगळ्या मनशांचेर अधिकार चलयता तो राजाचो भुरगो आसा. आमेन. आनी आमी राजाची भुरगीं आसा. आमी राजाची भुरगीं. आमकां ह्या संवसारान अधिकार चलोवन देवान दिला. आमेन. अधिकार चलोवन. सो सजमोन घेयात, देवाची उतरां सामर्थ्यशालीयान, देवाच्या उतरांत प्रकाश आसा, देवाच्या उतरांत सत आसा आनी ते सत घेवन आमी चलोंक जाय हर एका वेळार, हर एका टायमार, कित्याक तिची उतरां उजवाडीत आसा. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून जितलीं जाणां देवाची उतरां आयकतात तेंचे पासून सर्वीस परो देवा. ह्या वेळार हांव मागता ते दर एकल्या भुरग्यां पासून सर्वीस परो देवा. ह्या वेळार आयकता तेंचे भितर ह्या उतरां वरवीं हिलींग येवं, ह्या उतरां वरवीं पेखवणी येवं, ह्या उतरां वरवीं सताचो आत्म येताना हांव पळयतां आनी सताचो आत्म तेंचे हर एक जिवितान स्वतंत्र करतना पळयतां आनी ह्यो सताचो आत्म तेंकां जैतिवन करतना पळयतां. हांव पळयतां हर एका वेळार ती विजयी आसतना, विजयांसून विजयाच्या वाटेक वयताना, सतांसून सताच्या वाटेक वयताना आनी देवाचो इल्लिसी फडकयताना, म्हटल्यार देवाचो झेंडो फडकयताना. आमेन. सो पळयात, देव तुमचो आसा, तुमकां जाय थंय वचोंक जाता, पूण तुमचे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, तशें परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.